मेक इट सिंपल इट इज व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा आमी. कितें आसता जेन्ना खंयच्यान दृश्टीन शॉर्टकट ना. आमकां जर लोक आर्टिस्ट म्हणटा जाल्यार आमी पयलीं विचार करपा. म्हाका सुद्दां आतां कोणूय म्हणटा तूं इंटरनॅशनल, बट वॉट आय फील दॅट हांव अजुनूय शिकता. बट म्हाका दिसता मनपूर्वक स्वागत करता सर. नमस्कार. सर सुरवातीक न्ही एक जस्ट फॉर्मेट सांगता सर इंटरव्यूचो कहो आसतलो. एक जे तुम्ही तुमची स्टोरी सांगलेली ना, अनटोल्ड स्टोरी तुमची, म्हणजे बालपण कशें गेलें आसतलें, बालपणाचे थोडे आठवणी किंवा कॉलेज लायफ किंवा तुम्ही आर्टान कशें येयला आसतलें खूब जाणांक खबर ना, हें आमकां जाणून घेवपाक जाय सर. सो सुरवातीक न्ही तुमचो चायल्डहूड कसो जाल्लो, खंयच्या गांवान आसलो, तो मातसो सुरवातीक आयकतले. म्हाजो जल्म पणजे जाला, गोवा मेडिकल कॉलेजीन. हांव रावता बेती वेरें, आंबेखाण वाड्यार. तर सांगपाचें म्हटल्यार पयली ते चवथी मराठी शिक्षण जालें आनी मागीर 10वी पर्यंत इंग्लीश, दयानंद बांदोडकर मेमोरियल हायस्कूल वेरें. आमची घरची परिस्थिती म्हणजे सामकीच तितली अशी पयशाकार अशें न्हय. बट म्हाज्या बाबाची एक संवय आसली, केन्नाच आपल्या भुरग्यांक दुसऱ्या कडेन टीव्ही पळोवपाक धाडप ना. आमच्या घरान ब्लॅक अँड व्हायट टीव्ही बाबान आमच्या वाड्यार तिसरो मनीस टीव्ही हाडपाक. कित्याक आमी लोकांगेर टीव्ही पळोवपाक वयता. त्या टायमार टीव्ही आसा म्हणल्यार खूबच व्हडलें. हय, आनी तेन्ना ते आमी वर्ल्ड कप बी मॅचीस बी अशे लिपून लिपून पळयताले. केन्नाय आमी दुसऱ्यांगेर गेले जाल्यार बाबा येत म्हणून रोखडेच घरा ते बाबाक तें आवडनासलें की आपली भुरगीं दुसऱ्यांगेर गेल्ली उपकारना म्हणून. बाबान टीव्ही हाडली, मागीर आमी घरा कडेन उरले. आनी शिक्षण म्हण तूं सगळ्यांचेच शिकतात भुरगीं. सो सांगपाचें म्हटल्यार हांव तर शिक्षणाक आसलो एवरेज, बट सदांच कंप्लेनी आसताल्यो, तो शिकना म्हणून टिचरींग कडल्यान बी. बट खंयच्या दृश्टीन हांव चित्रकार जातलो म्हणून कोणाकूच खबर नासलें. 10वी जाली, 12वी काडटाले चित्रां काडटाले. हय काडटाली, पूण आमचो असो खास स्पेशल ड्रॉइंग टिचर असो नासलो. सो खंय तरी गायडन्स जाय पडटा. आतां म्हण तूं गव्हर्मेंटान खुबश्यो फॅसिलिटीज काडल्या, तितून भुरग्यांक खुबशे ऑप्शन्स मेळटात शिकपाक. ड्रॉइंग टिचरूच म्हण तूं आनी फुडें फ्युचराक सुद्दां आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येयल्या, तेच्या अंतर्गत बी खुबश्यो पॉलिसीज आसात. सरकार आतां भुरग्यांक लागून खूब करता. पूण आमच्या टायमार तें तशें नासलें. आमी शिक्षण म्हणजे सगळें, कला जावं चित्र काडप जावं खंयच्या हितून तें पयशेकारांचें काम अशें कन्सिडर करताले. बट आमी फक्त शिकप. म्हाका याद जाता आमी क्रिकेट खेळपाक वयताले. बाबा येवचे पयलीं आमी घरा 7 जावचे पयलीं बाबाक आपली भुरगीं खंय गेलीं टायमार आमी घरा येवप. म्हाजो बाबा सिस्टमॅटीक सामको. त्याच प्रमाणे आमकांय बी ती संवय लागली, आमी सिस्टमॅटीक उरचें म्हणून. मस्ती म्हणून आमी करताले आनी सदांच कंप्लेनी आसताल्यो की तो शिकना. बट आय वॉज नॉट नोईंग दॅट हांव आर्टिस्ट जातलो ल्हानपणा पासून. अशें घडलें की 12वी नंतर हांव 12वी शिकून पार्ट टायम करतालो काम. थंय म्हाका खूब जाणांनी एप्रिसिएट केल्यार तूं हें काय बरें काडटा म्हणून, तूं हांगा कितें करता. दॅट वॉज माय टर्निंग पॉयंट. सो मागीर हांवें डिसायड केलें की 12वीच केल्ली. 12वी नंतर 5 वर्सां 10+5 आसली तेन्ना. सो पार्ट टायम हांव 10वी जातकूच आमी जॉबाक बी गेले अशें प्रायवेट. मागीर थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की पळय आमी बाबाक आमी अशें ब्लेम करना, बट आमकां जल्म दिला ही मोठी गोश्ट. खंय तरी आमी आमच्या पांयार कितें तरी रावपाचो प्रयत्न करपाक जाय की फुडाराक आमच्या भुरग्यांक जावं आमी बरें लायफ दिवपाक जाय. सो दॅट वॉज माय टर्निंग पॉयंट. हे विचार करून हांवें एडमिशन घेतलें. बाबाक विचारलें अशें हांव घेवं काय, तें पयशाकारांचें काम. बट म्हाका म्हाजो पोटेन्शियल कळ्ळो की हांव नंबर प्लेट्स करपाक लागलो, बॅनर्स, पेंटींग करपाक लागलो वताक बी रावन. सो अशें करून तें एडमिशन करून जालें आनी फीज बी सगळें ती सहज तुमीच केली. हय, म्हणजे म्हाजो पोटेन्शियल म्हाका कळ्ळो की म्हाजे भितर कितें आसा पळय तें. सो अशें कितें आसा समटायम्स मनशान आपूण स्वता विचार करचो पडटा की
आमी आतांच्या भुरग्यांक, हांव टिचर बाय प्रोफेशन, आमी सांगता पूण भुरग्यांचो लक्ष नासता. विचार करपाक जाय आपल्या आपूण खंयच्या दृश्टीन बरो आसा. सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव करूंक शकता. मागीर इवन म्हाका याद जाता कॉलेजीन पासून हांव नंबर प्लेट्स, म्हाजे फ्रेंड्स बायक घेतली जाल्यार हांव ती हातीन करतालो, पोस्टर बी करतालो, म्हणजे कॅलिग्राफीन स्ट्रोक्स मारून बी. म्हाका म्हाजो पोटेन्शियल कळ्ळो आनी अशें लायफ जालें की पयशेय येवपाक लागले एट द सेम टायम फीज, आनी इट वॉज लायक समथींग डिफरंट. ग्लास पेंटिंग करप, क्रिसमसाची आमी आतां तुमी पळयतात पळय, चवथीच्या टायमार तुम्ही ऑलमोस्ट सगळेंच करताले ते. हय, म्हणजे मागीर कळ्ळें म्हाका न्ही म्हजे कडेन आसा म्हणून, म्हणजे ती कला आसा, ते करपाक जाय. बट हांवें सिरियसली अशी केन्नाच घेवंक ना. कॉलेज केली, जालें, सगळें जालें. आनी म्हाजो जो फिल्ड आसा तो एप्लायड आर्ट. आनी तेन्ना 10+5 वर्सां आसली, आतां 12+4 केल्या. सो आमचो जो पयलींचो फर्स्ट इयर जो कोर्स आसलो तो फावंडेशन आसलो, म्हणजे एप्लायड आनी पेंटींग टुगेदर. सो तेन्नाय म्हाका कळ्ळें की जे प्रोफेसर आमचे आसले, बोरकार सर, फारुकी सर, तेन्ना आमकां खूब एप्रिसिएट केलें तेणी म्हाका, म्हाज्या कामाक. आनी तेन्ना म्हाका चडूच आवड निर्माण जाली की जे पोस्टर कलर हांव काम करतालो ते पळयताले, मार्क्सूय बरे पडटाले. सो आमचे भितर कॉम्पिटिशनूय जातालें. सो म्हाका दिसतालें काम करप. आनी तेन्नाच्यान म्हाका आर्टाची आवड निर्माण जाली ती जाली एप्लायड जालें म्हजें. पूण आमी पास आवट जातकूच आतां कितें करपाचें? एप्लायडांनी फक्त ती एडवर्टायजींग करपाची. कमर्शियल आर्ट म्हणजे कितें? लोगो डिझायन करप, ब्रोशर करप, मागीर आतां आमी फिल्मां पळयतात ती, फोटोग्राफी, टायपोग्राफी म्हणून हें आसलो, सब्जेक्ट आसलो, तो काडलो बिकॉज आतां कितें कम्प्युटर येयले, कोरल ड्रॉन सगळे फॉन्ट्स मेळटात. सो अशें करून ते म्हणजे आमी भायर एक्सपिरियन्स घेवपाक गेलो. हांव मुंबय पास आवट जालो कॉलेजींच्या. जस्ट म्हणजे मुंबयचे तुम्ही सांगले पळय, जस्ट तुमी सांगा मुंबय वचपाचो तुमकां प्रसंग कसो घडलो मुंबयत वचपाचें? गोंयान तेन्ना स्कोप नासलो काय? हय, अजून पर्यंत गोंयान तितलो स्कोप ना आर्टा बद्दल. पण आर्टिस्ट गोंयान खूब आसा न्ही पळयलें जाल्यार आतां. भरपूर आसात म्हाका जाल्यार, पूण तांकां सरकारान मार्गदर्शन दिवपाचें. तशेंच कशें आसा, चित्रकार जावं खंयचीय कला, जेन्ना मनीस वयर सरता कळ्ळें ताका तो ऑटोमॅटीक कोण पुशअप करपाक सोदना त्या मनशाक. सो ताका कितें आपलो पोटेन्शियल दाखयतलो, आपल्या पांयार बरे पॉझिटिव्ह विचार दवरून आपूण काम करप, कामाचेर लक्ष दवरप, जाल्यार ताका कोणूच आडोवंक शकना. तूं कितलोय हें कर, तुजें काम इज युअर आयडेंटिटी. म्हणजे स्वता आपूण जर तोंडान बडबडलें हांव असो तसो म्हणून सांगूंक जायना. जेन्ना हातीन तूं ब्रश घेता आनी ते तूं करता तेन्ना तुजें खरें काम आनी चित्रकार म्हणून तूं साबीत जाता. पण एक जस्ट एक सर हांवें बारीकशें पळयलें जाल्यार आर्टाक एक ड्रॉइंग करपाक ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 3-4 वरां जर कमीत कमी वयता आसतली. तितलो पेशन्स लागता पळय एका जाग्यार एक डीपली स्केच करप. सो कशें तुमी करतात एक्चुअली इतलें की आतां युथांक पेशन्सूच खूबच देंवला? हय, ना, म्हाजें म्हणणें कितें आनी हांव मानता, हांव बिलीव करता स्वता, अशें जस्ट म्हणना बट बिलीव करता की खंयचीय कला, आनी हांव खूब जाणां भुरग्यांक बी सांगता की कला ही साधना. साधना म्हणजे आमी तितून मेडिटेशन म्हणटा पळय, आनी तेतून मेडिटेशन सुद्दां करतकूच आमकां बरे विचार येतात. जेन्ना तुका अशें दिसता की तुवें एक चित्र करपाक बसलो आनी तुका दिसता फुडें कितें जातलें, तूं फक्त तकली भितर घालता आनी तेचेरूच लक्ष दवरता. म्हाजें अशें घडटालें की म्हाजें सांगपाचें अजुनूय घडटा. म्हाजे फुड्यान तर मिसेसीन जावं आईन पयलीं सुद्दां तिणें हाडून दवरलें, तें थंड जातालें, तुजो लक्ष वचनासलो. कित्याक सांग पळय, तुका काम करप म्हणजेच तुजी भूक कमी जावप. अश्यो भुकी आसा, ते खावपाची वेगळी आसता आनी कलेची भूक वेगळी आसता. आनी ती जर तूं सारकी करीत वेवस्थीत, म्हणजे तुका दिसता की बाबा हें बरें जाता आनी आपूण तितून लक्ष घालचो, इट इज लायक नथींग लायक दॅट. म्हणजे जे तुजी सिकनेसां आसा, टेन्शन आसा, सगळें वयता. पयलीं साधना जावपाक जाय कलेची, आनी देन यू कॅन मेक मास्टरपीसीस. म्हाका आनी कशें विचारपाक जाय, तुमकां खुबशे अवॉर्ड्स गावले आनी हालीं एक अवॉर्ड्स गावलो जा. तुमकां जेन्ना फर्स्ट अवॉर्ड गावलो पळय तेन्ना ती फिलींग कशी आसली सर एक्चुअली? म्हाका फर्स्ट अवॉर्ड म्हणजे स्टेट आर्ट अवॉर्ड मेळ्ळे. स्टेट आर्ट अवॉर्डान म्हाका स्टुडंट कॅटेगरीनूय मेळ्ळे, मागीर आर्टिस्ट कॅटेगरीनूय मेळ्ळे. डेफिनेटली अवॉर्ड मेळटा तेन्ना सदांच दिसता की बाबा म्हाजो पोटेन्शियल म्हणजे आपूण कितें करूंक शकता. आनी तेन्ना कशें आसलें, कला अकादमी हांव खूब एप्रिसिएट करता.
कित्याक कलाकार मी सदांच भायले आर्टिस्ट हाडटात म्हणजे लोकली घेयना. हांव अशें म्हणना की लोकली अशें डिफरन्स करना, बट ते जेन शिकलेले आर्टिस्ट, भौलकर सर, मागीर कामत सर, वासुदेव कामत सर, अशे आर्टिस्ट ते पयलीं हाडटाले आनी ते आर्टिस्टाची नांवां खबर आसून म्हाका अशें दिसतालें मागीर आंगार कांटो बरो रावतलो की त्या आर्टिस्टांनी, दिग्गज आर्टिस्टांनी जज करप गोंयांत येवन आनी तेतून म्हाका प्रायज मेळप म्हणजे नथींग लायक दॅट अशें फिलींग येतालें. आतां तुमकां एक्चुअली तुमी सुरवातीचेर अशें तकलेन आसतलें न्ही की अवॉर्ड गावपाक जाय म्हणून आपूण बरें बरें काडीत रावपाक जाय. आतां कित्या खातीर तुमी एक्चुअली आर्ट करता म्हणजे ना, हांवें गोल कितें पयलीं पासून सुरवाती पासून एवॉर्ड मेळटलो म्हणून हांवें केन्नाच काम करूंक ना. आनी म्हजें अशें फिलींग की एवॉर्ड मेळटून म्हाका कोणी म्हाज्या फ्रेंडान फोन केलो समज, तो पयशे पयलीं विचारतात, म्हाका सामकी तिडक येता, म्हाका तें वायट दिसता. कित्याक सांग पळोवया, मनी इज नॉट एवरीथींग. आतां इवन म्हाका खूब जाण म्हणटात म्हाजें कर मरे, बट हांव कितें करता, पेंटींग कर आपलें आनी जो पर्यंत म्हाजो मूड येना तो पर्यंत हांव हात घेयना. हांव दुसरें करता, दुसरें काम करता पेंटिंगान, पूण म्हाका सांगता तें करना जो पर्यंत म्हाका फील जायना तें. पण कमर्शियल जावपाक जायना. चित्रकला ही कमर्शियल, खंयचेच आर्ट कमर्शियल जालें की तेका व्हॅल्यू उरना आनी तुजी इमेज म्हणजे तुजे भितर कितें आसा तूं दिवंक शकना. सर अशें सुद्दां आमी अशें आयकलां किंवा इवन थोडे फ्रेंड्स सुद्दां म्हणटले की तूं आर्टिस्ट जालो तुका बा एक दोन स्केच दिसा सुद्दां काडल्यार तूं भरपूर जोडपाक शकता. जशें आमी आयकतात पळय, सो एक्चुअली खंय पर्यंत तें बरोबर आसा म्हणजे इनकम जोडपाक शकता पळय ते खंय पर्यंत? म्हाका अशें दिसता की तूं म्हणटा पळय तें अशें की तूं सुद्दां चित्रकार, म्हाज्या दृश्टीन तूं सुद्दां चित्रकार. जो कोण चित्र काडटा पळय, स्केच काडटा, लायन काडटा, हो चित्रकार आसता. फक्त तितून आवड जाय, कळ्ळें न्हू. खंयच्याय दृश्टीन आतां हांव सॉंग म्हणटा, हांव सॉंग बाथरुमांत म्हणटा, बट म्हाका तें आवडटा म्हणून म्हणटा. मागीर आमी कितें करता, खंय तरी क्लासीक वयता, क्लास घेता, मागीर म्हाका आवडलें की म्हाका भितरले भितर लय ताल सगळें कळटा क्लासिकलान, सा रे ग म भितर. मागीर तें ऑटोमॅटीक तुका कळटा की तुवें कसो टेम्पो धरपाक जाय, कशे तरेन कितले हाय पिचेर म्हणपाक जाय. ही टॅक्निकल जालें. पयलीं म्हणजे तुका आवड आसपाक जाय. तुका आवड असल्या शिवाय तूं खंयचीच कला तूं हें करूंक शकना. पळय स्टायल वेगळी आसता. जी म्हाका जी आवडटा ती स्टायल इज रिअलिस्टीक फॉर मी. बट वॉट आय बिलीव की खंयच्याय चित्रकारान पयलीं फावंडेशन म्हटलें ड्रॉइंग, चित्र हें जें आसा तें पयलीं सारकें काडपाक जाय, पेंट करचे पयलीं. दॅट इज अ बेज. म्हणजे सादें हांव एग्जाम्पल भुरग्यांकूय दिता शिकयतना की एक बिल्डींग समज तूं बांदता, जावं एक घर बांदता, तूं वयल्या वयर बांदूंक शकना. वयर तर तूं चिरे बांदी ती कॉलेप्स जातली. बट जेन्ना तूं बुनयाद ती खणून भितर बांदता, जरी तेचें म्हत्व कळना आमकां, बांदतकच तें दिसना, बट ती इम्पॉर्टंट आसता. वयर मागीर तूं कशेंय घर बांद. सो म्हाजे दृश्टीन जाल्यार चित्रकले बद्दल, खंयचेय कले बद्दल बेज जो आसा पळय तो आसपाकूच जाय. तूं मागीर मॉडर्न आर्ट कर, मागीर तूं इम्प्रेशनिझम कर, जावं मागीर तूं आमी आतां म्हणटात ते एबस्ट्रॅक्ट आर्ट कर, पूण बेज जो आसा पळय हे चित्र, तुजें इलस्ट्रेशन म्हणटा पळय, ड्रॉइंग हें परफेक्ट आसा. बुन्याद कशें रेडी करप स्पेशली युथांनी म्हणजे तेच तुका सांगलें न्ही, पयलीं म्हणजे आवड जाय. आनी आतां सर आवड म्हणजे जस्ट डिस्टर्ब करता, आवड जावपाक जाय सर. एक सोशल मिडिया खातीर कन्फ्युजन जाला सर. एक 4 दीस आमी हें पळयता, आपल्याक हें आवडोंक लागता, 4 दिसान मागीर दुसरें आवडोंक लागता. सर हेतून एक आवड कशी वळखपाची? तेंच सांगता तुका. आतांच्या भुरग्यांनी तुवें बरो टॉपीक काडलो. एका आर्टिस्टान, बऱ्याच दिग्गज आर्टिस्टान अशें म्हटलेलें आसा की तो पेंट करतना भुरगीं येतात पळयतात, कोण मोबायलाचेर उलयता, कोण कितें करता, अशें दिसता म्हणपाक ते कलर काडून तोंडार मारूंक कसो. सो दीस इज लायक. आनी ते कितें म्हणटात, खंय केन्नाय विचारलें जाल्यार आय एम आर्टिस्ट, आय एम एन आर्टिस्ट म्हणटात ते. बट तो म्हणटा कितें, आर्टिस्ट जावपाक इट इज नॉट दॅट 5-6 वर्साची साधना न्ही, ती आसपाक जायना. इट इज अ कितें म्हणटा तें लॉंग जर्नी. ती जितलो तूं खोलायन करतलो तेन्ना एक टायम तूं खंय तरी वयता. अजून म्हाका दिसता एवॉर्ड म्हणजे ओके, हांव अजूनय शिकता आनी शिकपाक जाय, मरे पर्यंत शिकपाक जाय.
उणूच ऊंच सकयल वयर असो नासता आर्टान. म्हणजे म्हाका जाल्यार दिसता एक म्हाज्या फुड्यान जेन्ना जजिंगाक बी वयता तेन्ना हांव पळयता, म्हाका कळटा भुरग्याची कला, म्हणजे हो चित्र बरें काडटा. म्हाका सुद्दां समटायम्स दिसता की म्हाजे परस तेन्ना त्या टायमार हांव अशें काडिनासलो, हो बरो काडटा भुरगो. आपल्याक सदांच आपूण शिकपाची आपूण हें दवरुपाक जाय की कोणें काडलें जाल्यार तें एप्रिसिएट करपाक कळपाक जाय, वा म्हणपाक. अशें जावंक जायना की बाबा आपूण सांगता तें खरें अशें जावंक जायना. तशें कांय नासता. आमी हे सगळेच लर्नर, आमी शिकता आनी शिकपाक जाय. जस्ट तुमकां प्रश्न केल्लो पळय ते एक आवड कशी वळखपाची युथांनी? ते टॉपिक बरो काडलो तो. सर आवड ही कशी आसा, देर इज नो शॉर्टकट. खंयच्याच दृश्टीन शॉर्टकट ना. आमकां जर लोक आर्टिस्ट म्हणटा जाल्यार आमी पयलीं विचार करपाक, म्हाका सुद्दां आतां कोणूय म्हणटा तूं इंटरनॅशनल, बट वॉट आय फील दॅट हांव अजुनूय शिकता. बट म्हाका दिसता तूं साधना जेन्ना करता, आनी आतां म्हाजें तुका सादें एक हांव जेन्ना ल्हान आसतना ऑर्केस्ट्रा पळोवपाक वयतालो आनी कोण तो सिंगर न्ही, मुकेशाच्या आवाजान हांव सॉंग म्हटलें की म्हाकाय दिसतालें हांव वचून थंय रावूं, म्हज्या आंगार कांटो उबो रावतलो. बट अशें जर फिलींग आसा न्ही, दॅट मिन्स तुजे कडेन तो पोटेन्शियल आसा. आज अशें पळय म्हाका अशें दिसता की हांव मुकेशाचे सॉंग्स म्हणटात, म्हाका खूब आवडटा. म्हाका क्लासिकल खूब आवडटा. तितून लिरिक्स आसात ते खूब मिनिंगफूल आसतात आनी जे आतां आमकां मेळोंक शकना. सो हांव तें सांगूंक सोदता, हीच आवड. हे जेन्ना तुका कलेची आवड आसा, आपूण हें करतलो, बेश्टे चित्रकार म्हणून फायदो ना, पूण आपूण तितून काम करपाक जाय. तेन्नाच तुका कळटा. आनी तें कशें श्रद्धेन काम करपाक जाय. चित्र करतलो हांव म्हणटा की एक एप्पल फुड्यान दवर तूं, त्या एप्पलाचेर कितलो कलर आसा, आमकां जरी तर तो दिसलो एकूच कलर म्हणून रेड म्हणटा आमी, पूण तातूंत चित्रकार पळयतना तो रेड म्हणून पळयना, तितून खुबशे कलर्स आसता आनी ते मिक्स करून डिफरंट दिसता. शेड आसा थंय शॅडो आसा थंय डार्कर सायड वयता, लायट पडटा थंय लायटर सायड वयता, मिडल टोन्स आसता, व्हॅल्यूज आसता, क्रोमा आसता. क्रोमा म्हणजे कितलो लायट ब्रायट आसा, लो हाय क्रोमा, हाय की, लो की, हे सगळे टेक्निकल टर्म. टोन्स, व्हॅल्यूज, पर्स्पेक्टिव्ह, ही जी स्टडी केली की तो एक मास्टरपीस तयार जाता. म्हणून म्हणटा ही आवड निर्माण जावपाक आमी कले बद्दल खुबशे चित्रकारांची कामां पळोवपाक जाय. आपल्याक खंयची स्टायल सूट जाता हेचेर विचार करपाक जाय. रियलिस्टीक, इम्प्रेशनिझम काय एब्स्ट्रॅक्ट हें पळोवपाक जाय. पूण बेज ही ड्रॉइंग तयार करपाक जाय. आनी जशें जशें तूं म्हाजें टर्निंग पॉयंट सेकंडली सांगपाचो म्हणजे तुका कंटिन्यू करता मागीर तूं घाल मागीर तुका जाय तशें. जेन्ना पास आवट जालो हांव मुंबय वचून येयलो. मुंबयच्यान मागीर हांव स्वता हांगा एजन्सी ओपन केली आनी काम करपाक लागलो. बट तूं म्हणटा तशें आज कोरल ड्रॉ जाला, DTP ऑपरेटर जर 50 रुपयान काम करता, आमी 500 रुपया सांगले जाल्यार ते दिवंक कोण जायना. कित्याक आमी जेन्ना काम करता एक प्रोफेशनल मनीस, तेच्या फाटसून खुबशे विचार आसता. म्हणजे लोगो म्हणजे कितें, आतां स्टेट बँकेचो लोगो तर पळयशी जाल्यार जस्ट अ की होल. आतां हेचेर विचार आसा. टू मेक इट सिंपल इट इज व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा आमी. कितें आसता, जेन्ना आमी सिंपल पळयता ते तकलेन चड उरता, हें आमी ते तकलेन दवरून आमी डिजायन करता. म्हणजे एक DTP ऑपरेटर जावं हांव अशें म्हणना की तो करना काम, पूण लोकांक तेजे फाटसून सेन्स कळना लोगो म्हणजे कितें तें, तेन्ना ते खुबशे जाण लूज करता. आतां हांव सादें एग्जांपल सांगता. आमचे जे एप्लायडाचें काम आसा, फॉर एग्जांपल आमी एका खंयच्या घरान गेले आनी आमी त्या मनशाक पळोवंक ना जाल्यार म्हाका कशें कळटलें तो मनीस कसो आहा तो, जाल्यार म्हाजे दृश्टीन तेची चपलां, म्हाजे कडेन उलयतात तो कसो मनीस आसतलो, हांव विज्युअलायज करता. सो म्हाका कळटा की तो मनीस कसो आसतलो, तेजे भायर दारान कशे पद्दतीन लायला, देन म्हाका कळटा ती आयडेंटिटी. म्हणून आमी कितें करता, जेन्ना एक विजिटींग कार्ड करता डिजायन, तेजे फाटसून खूब विचार आसता. ते लोकांक कळना. लोक हांगा खूब कितें कितें बरोवन दितात, तशें बरपाक जायना. द सिंपल द बेटर. तूं केन्नाय पळय थोडी वा म्हणटा आमी, कित्याक म्हणटा, मॅसेज कमी आसपाक जाय. आमी चड जर घातल्या भितर तें आमकां दिसता कितें घालचें, दॅट इज नॉट अ डिजायनींग पार्ट. कळ्ळें. आतां फॉर एग्जांपल होर्डिंग जे रस्त्यार आसात, म्हणजे तुका एप्लायडाचें सांगता, कमर्शियल आर्टाचें
होर्डिंग हेचो मिडियमाचो हे कितें की इट एक्ट्स एज अ रिमायंडर. आतां होर्डिंगाचेर तूं सगळे डिटेल घातल्यान बायक पासर आसा मोटरसायकल तूं फुडें वचून वाचीत गेलो एक्सिडेंट जातलो. देर इज डेफिनेशन. हे सगळें शिकयलें गेलें वयता आमकां जेन्ना शिकतना. म्हणून तेचे रेट तशे आसता. जेन्ना वी गिव यू समथींग गूड कळ्ळें तुका, तेचो तुका बेनिफीट आसता ते लोकांक कळना गोंयांत तरी. सो स्कोप म्हणटा तो ह्या पद्दतीन कमी आसा. तूं 50 डीटीपी ऑपरेटर 50 घेता जाल्यार हांव 500 घेतल्यार तेचो प्रश्न आसता. बट ही इज नॉट लुकिंग. आतां हेचो पळयात तुम्ही पेप्सीचो लोगो कोट्यांनी रुपया दिवन तो लिंतास जावं O&M एडवर्टायझिंग एजन्सी आहा तेंच्यान डिझायन केला मुंबय. आतां ह्यो आमी टीव्हीर एडवर्टिजमेंट पळयता लोकांक खबर ना 30 सेकंदाक कोट्यांनी रुपया घेतात वन इन्सर्शन. आमकां दिसता ते पळोवपाक 30 सेकंदांनी सगळी स्टोरी कळटा आनी तीच एडवर्टिजमेंट 5 मिनटां दाखयता 5 सेकंद दाखयता. तेजी रेट कमी आसता. इट एक्ट एज अ रिमायंडर मिडिया. पयलीं कितें करतात ते खूब इन्सर्शन आसता पळय ते फूल दाखयतात. फूल दाखयतकूच तेंच्यांनी पयशे चड घातले न्ही मागीर ते कितें करतात मातशें दाखयता म्हणजे मागीर आमकां स्टोरी कळटा. इट एक्ट्स एज अ रिमायंडर. कनेक्ट जाता म्हणजे तुका कळटा हे ती एडवर्टिजमेंट म्हणून. सो हेका हें जें शिक्षण आसा एप्लायडाचें इट इज लेंदी. हें सहज कोणाक कळचें ना. आतां अशें की तुवें आतां एक सोप मॅन्युफॅक्चर केलो फॉर एक्झाम्पल तो तूं बेश्टो बाजारांत दीस जाल्यार कोण घेवपा ना. तेचेर रिसर्च केलो गेलो वयता. बाबा तो सोप तुवें जो मॅन्युफॅक्चर केला पळय तो कोणाक लागून केला. युथाक लागून केला की तेचें मार्केट कितें. मार्केट इन द सेन्स कोण वापरपी बायर्स कोण. तेचेर रिसर्च केलो वयता. तो वासाक लागून घेतलो वयता. तो मागीर फोमाक लागून तेचो चड हें येता फोम येता तेका लागून घेतलो वयता. सो हेचेर रिसर्च जावपाक थोडे म्हणटा लॉंग लास्टींग जाय आपल्याक. सो 100 जर तूं कन्सिडर करीत 60-70 जाण म्हणटा की आपल्याक वासाक लागून जाय जाल्यार तेचेर एडवर्टिजमेंट केली वयता. आमी पळयता पळय खुबश्यो एडवर्टिजमेंट कृषीपती खंयची ती एक सोपाची दाखयल्या दॅट इज USP युनिक सेलिंग पॉयंट म्हणटात ताका. सो दीज आर द थिंग्स ही एप्लायडाक लागता आनी तितून खूब स्टडी आसता म्हणून तो प्रायस तसो आसता. कित्याक तितले वर्सां शिक्षण केल्लें आसता तितले पयशे मोडलेले आसता शिकपाक ते बुद्धीचे पयशे दिवप ते जो सादो मनीस करूंक शकता दॅट इज डिफरंट. कळ्ळें. तितून आनी सोशल टॉपीक आसा. सोशल टॉपिकान सुद्दां खूब अशे एडवर्टिजमेंट आसा. म्हाजी फिल्मांय आसा शॉर्ट फिल्म्स आसा सोशल टॉपिकाचेर. म्हाका खूब आवड जाता की हांव क्रिएटीव फिल्डान आसल्या कारणान एप्लायड म्हणजे क्रिएटीव. शॉर्ट फिल्मान कशें कितें मदीं शॉर्ट फिल्म म्हणजे इट इज अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन. आमचे भितर शॉर्ट फिल्मांय आसा शिकयले गेले वयता. भितर AV ऑडियो विज्युअल हितून आसा. फोटोग्राफी आसा. देर आर नॉट मेनी कोर्सेस इन दीस फील्ड एप्लायडान. बट बीइंग माय एप्लायड सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका खुबशे जाण म्हणटात तुजे ड्रॉइंग बरें आसा तेका लागून हांव पेंटिंगाचें काम करता. सो आय हॅव बोथ द थिंग्स. तूं म्हाका जर सांगशीत कॅलिग्राफी कर म्हणून दॅट ऑल्सो आय कॅन डू. डिझायनींग कर म्हणशीत तेंय हांव आय कॅन डू. आय कॅन डू पेंटिंग ऑल्सो. आय कॅन डू स्कल्पचर ऑल्सो. आय कॅन डू फिल्म ऑल्सो. चड तुमकां कितें मजा येता. म्हाका वॉटर कलरान चड आवडटा म्हाका पेंटिंग करूंक. कित्याक वॉटर कलर म्हाका सगळेच मिडियम आवडटा बट वॉट आय प्रिफर म्हाका मातशी फास्ट जाय. फास्ट म्हणजे कशें फास्ट आनी बेस्ट. सो वॉटर कलर हो जो मिडियम आसा तूं उदक घे यू जस्ट टेक अ पॅलेट आनी मिक्स कर उदकान तूं हें कर तशेंच तुजें काम कंप्लीट जालें की तूं काडून ब्रशीस काड पॅक करून दवर. सो ऑयलान कितें आसा तुका लिन्सीड ऑयल टर्पंटायन मिक्स कर मागीर हें सगळें तुका मॅसअप जाता. बट ऑयलान काम ऑयल इज कन्सिडर्ड टू बी हायस्ट मिडियम इन पेंटिंग. कळ्ळें. कित्याक तेचो जो फील आसा न्ही तो डिफरंट आसा. आनी एक्रेलीक आसा हे बी बरें आसा. पूण म्हाका वॉटर कलर खूब आवडटा. वॉटर कलर इज अ चॅलेंजींग मिडियम वी से. कित्याक वॉटर कलरान तुका रिटेक ना. आमी तो पेपरार यूज करता आनी पेपरार कशें आसा उदक तूं घातलो कसलो कलर तो पॅच पडटा पेपर ओडून घेतात. कळ्ळें तुका ते मिक्सिंग करता तेचो फ्लो बी दॅट थिंग आय एन्जॉय वायल पेंटींग. कळ्ळें. आनी म्हाजें कशें आसा हांव बींग रियलिस्टीक म्हाका ती खूब मजा येता. जेन्ना काम कंप्लीट जाता तेन्ना म्हाका खूब आवडटा. म्हाका म्हणजे हांव ते प्रायजाक लागून आजून खंयचें करूंक ना. पूण अशें घडटा की मागीर ते हांव प्रायजाक धाडलें की ताका मागीर एवॉर्ड मेळटा सिलेक्ट जाता
एक्झिबिशनाक सिलेक्ट जाता, केन्ना केन्ना प्रायज मेळना पूण एक्झिबिशनाक सिलेक्ट जाता. दॅट इज ऑल्सो ग्रेट पार्ट. सो एखाद्या एंड टायमार बीन तुमकां स्केच पिड्ड्यार बीन केन्ना जावंक ना इन्सिडंट? म्हणजे खूब मेहनत एका स्केचार घेता आनी एंड टायमार एक बारीक मिस्टेक खातीर समज तो फेल जालो. ही बरी गजाल विचारली तुवें. बेस्ट सामकी. सांगपाचें म्हटल्यार कितें ना, आमी काम करता पळय तेन्ना आमकां खबर आसता खंय चुकला कितें तें. पूण आमी हें म्हणटा ताका, कितें म्हणटा, फोकल पॉयंट म्हणटा. फोकल पॉयंट चित्रांत सदांच फोकल पॉयंट आसता. म्हणजे तूं कितें दाखोवंक सोदता चित्रांत इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां फॉर एक्झाम्पल तूं बनाना, हांव तुका सादें एक्झाम्पल सांगता. बनाना हो टॉपीक आसलो, सायडीन एप्पल आसता, हें आसता, ओके. बट जेन्ना तूं बनानाचेर चड काम करता आनी बाकीचें अशें सोडून दिता, तुजी तकली नजर पयलीं खंय वयता? बनानाचेर वयता. सो दॅट इज युअर सब्जेक्ट. अश्यो गोश्टी आसता पेंटिंगान की म्हाजो फोकल पॉयंट, म्हाजो सब्जेक्ट जो आसा, एक टॉपीक, विलेजान इम्पॉर्टंट हांवें सारकें केलें, बाकीचें हांवें अशें वॉशान पासून हें केलें, जाल्यार तें पेंटींग लुक्स मोर एट्रॅक्टिव्ह. And that is a challenging part of artist. कळ्ळें तुका? तर आनीक जशें की इंडोर आउटडोर आसा. इंडोरान तुका कितें जाता की हें फोटोग्राफाचे वयल्यान काम करचें पडटा. आउटडोर लायव्ह पेंटींग आमी म्हणटा पळय, लायव्ह ऑन लोकेशन वचोन, तें खूब चॅलेंजींग आसता की लायट जाता. आतां हांव समज 8 पेंटींग करूंक बसता, करता म्हणसर 11 जाली, लायट चिली, ह्या सायडीची मातशी फुडें शॅडो चेंज तेचो खूब चॅलेंजींग. मागीर तुका पळोवची फ्रेम पळोवची पडटा. कंपोजिशन बरें जातलें ना. कंपोजिशन खूब इम्पॉर्टंट आसता. फॉर एग्जांपल पळया, तूं कितेंय घेवंक शकना. सो सर्टन आर्ट कंपोज तितून तुवें खंयचे एलिमेंट घेवचे पडटा, तुवें खंयचे सोदचे पडटा, हें चॅलेंजींग आसता आउटडोरान. अशें म्हणटात की आमी जर पेंटिंगां केली जाल्यार ते एक पेंटिंग इज इक्वलंट टू डुईंग 10 पेंटिंग्स टू. अशें म्हणटा. फॉर एग्जांपल इट इज मोर चॅलेंजींग करपाक. तुजे फुड्यान रेफरन्स ना. आतां आमी रेफरन्स करता की पिक्चर घेता आनी ते पळोवन कलर्स आसता, सगळे आसता, लायन सगळे आसतात, ते आमी हें करता. पूण लायन करता पळय ते खूब चॅलेंजींग आसता आनी इट गिव्स गूड प्लेजर वायल पेंटिंग आसता. सर एक तुमी टिचर आसल्या खातीर फर्स्ट येता. एक आमी टिचरी जर आतांच्या जगान एका बरोबर 10 फिल्डांनी आपूण खूब गरजेचें आसा. पण खंय तरी सक्सेस जाल्यार एका फिल्डानूच लक्ष घालप म्हाका खूब बरें दिसता. सो खंय पर्यंत दोनी गोश्टी बरोबर सर? बरोबर आसा, खरें आसा. एक्झाम्पल, हांव डॉक्टर न्ही, बट म्हाका डॉक्टर जेन्ना मेडिसीन दिता, पॅरासिटामॉल, जिथ्रोमायसीन, एंटीबायोटीक, इन्सुलीन, म्हाका खबर आसा. कित्याक ती नॉलेज आसपाक जाय. आय एम नॉट अ डॉक्टर. कळ्ळें? ही नॉलेज कित्याक आसपाक जाय? डॉक्टराक दिताय बी केन्ना इसली मेडिसीन आनी रायट. म्हाका कळ्ळें, म्हाका सिकनेस खंयचे नॉलेज म्हणटा पळय. हांव जरी तरी आर्टिस्ट आसलो, म्हाका कळपाक जाय मोटरसायकली बद्दल, लायटी बद्दल थोडीशी नॉलेज आसपाक जाय. 10 फिल्डांची नॉलेज आसा, बट इन वन पर्टिक्युलर फील्ड. आतां तूं म्हणटलो की सांग, तूं स्कल्पचरूय करता, वॉटर कलरूय करता, देवान म्हाका दिलां, बट आय लायक आर्ट. म्हाजें अशें म्हणणें की समटायम्स म्हाका म्हणटा तुका, आनी आय हॅव दीस हांवें सांगता, केन्नाय हांव समज गेलो आनी म्हाजे एक्सपिरियन्स आनी एक तुका शेअर करता. भायले आर्टिस्ट येयल्ले, तेंच्यांनी हांगा एक्झिबिशन घातलें आनी कळ्ळें की हांव इनवायट केल्लो, म्हणजे म्हणून पळोवपाक आलो लास्ट डे. तांकां खूब आवडली पेंटिंगां. म्हटलें अशें तशें जाय. एकट्या भुरग्यान, कॉलेजीच्या भुरग्यान, सर डेमो दिखाव ना, म्हणजे करून दाखय. सो इट इज ऑल्सो चॅलेंज. अरे इतल्या लोकांक प्रिपेअर ना, बट तुका तें करचें पडटा. तेन्ना तूं रेडी आसपाक जाय. तूं खंयचेय फील्ड न्ही, म्हणजे तूं आर्ट म्हटलें की रेडी आसपाक जाय. म्हाज्या दृश्टीन म्हाका पेपर मेक एनी डिफरन्स. म्हाका जर टिश्यू पेपर दिलो आनी म्हाका सांगलें टिश्यू पेपराचेर तूं पेंटींग कर, जाल्यार हांव त्या पद्दतीन हांव पेंटींग करचो. पेनान ड्राय टिश्यू पेपर खराब जावंक जायना, तेन्ना हांव काम करतलो. अशें आसपाक जाय की
आपूण खंयच्या दृश्टीन म्हाका खूबदां समटायम्स हांव पेपर खंयचो यूज करता म्हाका खबर नासता. हांव एकूच ब्रश घेता, बारीक पासून रोल करीत पॉयंट फुडें फाटीं घेत तो पॉयंट येता, म्हणजे बारीक लायन येता. तुज्या हातीचेर कंट्रोल उरता आनी आसपाक जाय जाल्यार तुका दिसता खंय तरी लेवलाचेर तें काम करूंक शकता. थँक्यू सो मच सर फॉर देव बरें शेअरिंग करूं. नॉलेज.